पाया मुळांत आसा. संवसारान सर्गस मालगड्यांच्या वडिलांच्या पाया मुळांत आसा. तुका बरेपण लाभतलें, लांब आऊक मेळटलें आनी तूं मागतना तुका मेळटलें. जर तर जायते फावटी आमी मागलें, जर तर आमकां देवान दिवना जाल्यार ताका मस्त कारण आसा. दुसरी एक कारण जावंक पुरो, आमी आमच्या आवय बापायक दुखयलां जाल्यार आमी मागलें आमकां मेळचें ना. देखून एक महान व्यक्ती अशें बरयता, हे मनशा तुज्या हाताक धरूंक कोण एकलो या एकलें तुका मेळटना. तुज्या तोंडाक दिल्लेसो आनी दिल्ल्यासो उडास विसरा नाका. तरणाट्यांक उद्देशून म्हणटा, तुज्या हाताक धरूंक कोण एकलो या एकलें तुका मेळटना. तुज्या तोंडाक दिल्ल्यासो उडास विसरा नाका. तुका कोण एकलो या एकलें कीस दिवंक मेळटना, नीस दिल्ल्यासो उडास विसरा नाका. कसलीं एक अर्थाभरीत उतरां. ही देखून सगळ्यांनी ही उतरां मोतींत दवरूंक जाय मोगाच्यानो. देखून हे आमचे सांबडे आमच्या बॉयफ्रेंडान गर्लफ्रेंडान दिल्ले न्ही. ये जो चमड़ी जो है ना, ये बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड ने ना दी है, ये माँ बाप ने दी है. उसकी इज्जत करो. या सांबड्याची मर्याद करी जाय आमी. हे आमकां आमच्या आवय बापायन दिल्लें हे समजा जाय. देखून थोडे फावटी चिल्लार कारणा खातीर आवयक आनी बापायक सोडून सच्चत रावचें, मागीर तांणी बसून रडचें ना. हे सांबडे आवय बापायन दिल्लें, बॉयफ्रेंडान गर्लफ्रेंडान दिल्लें न्ही. हे काही मोला काडलें न्ही. हे देवान तांचे मरिफात आमकां दिल्लें. आनी जर तर हांव आनी तूं ल्हान आसतना आमच्या मलगड्यांनी कांय थोडो वेळ आमचें नाक दामून धरलें जाल्यार एक चिमटी पावत्या देखून ना, आमी पुक्कू जात्या. काय आमच्या गोमतेर काय एक बोट अशें दवरलें जाल्यार आमी आज आसते ना. देखून हांकार व्हडपण आमच्या मलगड्या लागीं वडा लागीं आमी उलोवंक नजो मोगाचें न्हू, उलोवचें सारकें न्ही. देखून म्हणटा सिराक, ये पुता ये दुवे तुझ्या आवय बापायची एका साखरान केल्ले बरी साखरी कर, साखरान केल्ले बरी. आनी मुंदरून ओळ 9 तिसरो अध्याय ओळ 9, बापायचो आशिर्वाद तुझ्या घराची बुन्याद तीर करता. बापायचो आशिर्वाद जाय आनी आवयचो शिराप घराची बुन्याद हालयता. बापायचो आशिर्वाद तुझें घर दृढ करता, घट करता जाल्यार एका आवयचो शिराप तुझें घरच सत्यानाश करून सोडता. देखून तांकां उतर प्रायर सांबाळ, वाचता पर्यंत दुखय नाका. ती तकलेंत अस्कत जाली जाल्यार तांकां सांबाळन सुदारसून व्हर. कित्याक म्हळ्यार आरंभ आनी अंत एकच. आज तुजी मालगडी तकलेंत अस्कत जाल्यार जावंक पुरो, फाल्यां तुंय अस्कत जाताय. देखून तेंगे मालगड्यांनी म्हणलें, माथ्याक ओतुल्लें पांयांक देंवता. देवाचेच हे प्रकृतीचे नियम हे. मुझे सांगाता एकलो थोडे तें काम करनासतना कन्याकुमारीचो सेवियर म्हण ताचें नांव. तो म्हणालो, एक दीस एकलो पूत बापायक पांयांक धरून भायर उनोरतालो खंय. पांयांक धरून भितर तावन फुडान तावन उनोरतालो खंय. मेटा कडेन पावतना बापायन व्हडल्यान बोब घाली खंय, रावय रे पुता रावय रे. कित्याक म्हणालो खंय, कित्याक हांगा रावयचें? हांवें म्हज्या बापायक मेटा तितून मनशार मात्र ओडुल्लो म्हणालो खंय. देखून पूत म्हणालो खंय, तुवें तुज्या बापायक मेटार मनशार ओडुल्लोय, तुका मेटा तावन सकयल जालाक मनशार ओडटा. मोगाच्यानो देव निर्मिना जावं दी, तासो पूत ताका कांय गेटी मनशार ओडूंक पुरो पडना. व्हरूंक नजो. कित्याक म्हळ्यार माथ्याक ओतुल्लें पांयांक देंवता म्हणलें सत सगळ्यांनी समजा जाय. सगळ्यांनी हें समजूंक गरज आसा मोगाच्यानो. देखून तिमोथेक बरयल्लें पत्र 5वो अध्याय ओळ 1 आनी 2, वडिलांक जब्बर जाय नाका. वडिलांक जब्बर जाय नाका. तांचे तें कलतेपण मोवाळाय आसूं दी. ती आज अस्कत जाल्यार फाल्यां तूं अस्कत जाताय. देखून भायल्या गांवची कोण एकली तरणाटी भयण भारताक आयिल्ली खंय, भारताच्या संस्कृती विशयान. हाच्या आदी एकटी सांगलां तें हांवें. संस्कृती बारी स्टडी पुरा केली, 6 म्हयने कितें रावली आसता आनी म्हणाली खंय भारत एक विशेष देश. म्हळ्यार ती हांगा आयिल्ली आनी कडेन गेल्यार काय तशें तासोंक पुरो. ती म्हणाली खंय कितें विशेष गजाल, जीव आसतना एक फूल दिनांत, मेल्या उपरांत मोडे दिसानांतले बरी एक टेम्पो फुलां घालतात.
जीव असताना एक फुल दिवची गत ना हांगा असल्या कितल्या जणांनी मम्मीक एक थँक्यू म्हणून सांगून किचनात वचून एक किस दिला. सदां न्ही आमची आवय रांदते आसा. मीठ उण्या जाला मिरसांग उणी जाल्या आजी थारलेत तगी आजी रांदयत तगी म्हणून कोडी मात काडुल्यो सोडल्यार एक दीस म्हणे मम्मी तूं 12 ते 14 घंटे रांदच्या कुडान तूं काम करताय तूं सुकताय थंयसर उबे रावून तुझे पाय कितले पडटात कोण ना एक पोटलून किस दिल्लो आसा तर बदला काय केस म्हणे मेळटा गे तूं कांय एक शितांत हे बात म्हणे मेळटा एंत सोदून भोंवचे शिवाय कोडी काडूंक देखून जीव असताना एक फूल दिनांत आणि मेल्ल्या मोड्याक एक टेम्पो फुलां घालतात. जीव असताना एक जोडी स्लिपर हाडून दिनांत मेल्ल्या मोड्या काळे बुट्स घालून तातूंत दवरचे. जीव असताना एक किस दिल्लो ना मोड्याक किस दिवचे सोडिनात. दयाकर मोड्याक किस दिवं वचनाकात बरें न्ही. मेल्ल्या मोड्याक किस दिनात पयसरवल्यार पुरो ते आपोवन आंगारांनी पडचे न्ही तातूंत क्रिमिकिटा मुस्त आसात. देखून जीव असताना किस दिसे ते सोडून मेल्या उपरांत सेमिस्त्रीन रगचे घाल्याक बोमारशी घाल्याक हाक बोब